कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेट वाठारात प्रदूषण करपाक लागल्या। देखून कुंकळे सिटीजन एक्शन फ्रंटान ह्या प्रदूषणा विरोधात हायकोर्टात वयतले अशी शिटकावणी दिल्या। कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेटीतले उद्देजक प्रदूषण नियंत्रण मंडळान घालून दिल्ले नेम पाळिनात। देखून व्हडा प्रमाणात प्रदूषण जावपाक लागला। इंडस्ट्रीतले ब्लॅक फ्लाय ॲश हवेत सोडटात, जाका लागून भलायकीची समस्या तयार जाल्या। आयकयात कुंकळे सिटीजन्स एक्शन फ्रंटाचो अध्यक्ष ऑस्कर मार्टिन्साक। आम्ही आयडीसीचे बिल्डिंग आहा आणि फाटल्यान इंडस्ट्री आहा, साड्डा इंडस्ट्री आणि ते सायडीक सनरायज इलेक्ट्रोमेट। आता तुका हांवें दाखयला हे वण्टीचेर आनी सकयल कितली काळो डस्ट आहा तो। हे इंडस्ट्री आहा ते वायलेट करता एनवायरमेंटल तेका पोल्युशन बोर्डान कंडिशन घालेली। तेमी रोलिंग मिला तेमी उमकी हायटीचे चिमणी घालपाचे ते एअर कंप्रेसर तितूंतल्यान एअर क्लीन पॉल्युटेड एअर हे जावन बरें एअर येता आनी पॉल्यूट जायना। आतां हेजो हे स्ट्रक्चर आहा ती चारूय सायडीन तेजी तो डस्ट येता आनी वाड्याचेर फाटल्यान फॅक्टरी फाटल्यान घरां रावता तेंका जेवणाचेर येवन रांदपाचेर येवन हो पावडर तेमी हात पडटा। आनी आयडीसी बिल्डींग तुका हात लावन दाखयला आख्खे काड जाला आयडीसीचे बिल्डींग तेच फुडें ही फॅक्टरी आहा आनी कोण एक्शन घेना। आयडीसी आहा थिंगा ऑफिसां मेन इंडस्ट्री आनी फिल्ड मॅनेजरींग बसता बट तो तेच फुडें कितें जाता तें तो डर दाखयता। हे एक लोन फॉलो करना रूल सगळ्या लोकांक एकवटान पॉलिटिक्स ना बीजेपी काँग्रेस बी काय ना सगळे एकठांय येवन ह्यो इंडस्ट्री बंद उडोवपाच्यो आनी एक हे तुवें जायना लास्ट ऑल्टरनेटीव म्हणजे म्हाका काय ना हांव पद्दो हायकोर्टाक रिव्यू पेटिशन घातलो। कुंकळेचो आमदार युरी आलेमावान ह्या उद्देगांच्या विरोधात कागाळ केल्या। ताच्या भुमिकेक कुंकळे सिटीजन्स एक्शन फ्रंटान तेंको दिला। फक्त ताणें हे प्रकरण लावन धरचें अशें तांचें म्हणणें। आता आमचे एमएलएन लेटर दिला आम्ही वेलकम करता आनी रावता। हेज्या पयलीं एमएलए कितले दिले आनी मागीर नाच जाता। हे एमएलएन तो फॉलो अप करून तुगे कंक्लुजन ती बंद करपो ते तुवें आहा आमी तेजे बरोबर आहा आनी आमी तेका हेल्पूय करतले कित्याक आमी 20 वर्सां हे इंडस्ट्री लावन जगता। हांवें रीट पेटिशन घाल्ले नो इंडस्ट्री रोलिंग बीन बंद उडयले आनी कंडिशन दीन 5 बंद पडल्यो। आतां 3-4 इंडस्ट्री उरल्या रोलिंग मिल हिंगा आसपा जायना कित्याक ते एक रूल फॉलो करना। सो आनी 2 इंडस्ट्री निकोमेट आनी सनरायजिंग त्यो पर्मनंटली बंद जाल्यो। आतां निकोमेट सिद्धांतान गेला बट तेंकां आमी घेता तेन्ना पोल्युशन बोर्डाक लेटर केला ते पर कसली प्रोडक्शन कोता तेजेर ते कंडिशन काडची कित्याक ती हायली पॉल्युटेड इंडस्ट्री आहा आनी तेका सुप्रीम कोर्टान कंडिशन घालन तेका ओपन करूं म्हणली आनी ती कंडिशन तेका जायना म्हूण ते बँक्रप्सी लागून सोडून गेले। जाल्यार थळावो शाणू देसायान कशे तरेन थळाव्यांक त्रास सोंसचे पडटात ताजेर उजवाड घाला। पळयात। सगळी ज्यो इंडस्ट्री आसा ज्यो स्टिलाच्यो सगळे पॉल्युटेड करतात। आमच्या घरा सहपरिसर आमचे लागीं घर आसलेले थंय सगळे तेंचे काळ पावडर पडटा रातचे सोडटा ते आनी तो आमकां इतके त्रास जाता सगळे फॅमिली तशें आमकां आरोग्या वाटेन खूबच त्रास जाता। तर तें सांगल्यार ते आयकना फक्त सांजचे 6 नंतर ते सोडटा दवर। जेन्ना आमी फोन केल्यार ना आपली न्हू तपली न्हू म्हूण सांगता ते फक्त। जेन्ना श्रद्धा सारकी जेन्ना सनरायज सारकी असली फॅक्टरीन तर फोन केल्यार ते आमी न्हू म्हणटा पूण तेंच्या चिमणींतल्यान तो भायर येता ते कितें करता दिसभर लावन पाळटा रातची सोडटा। तेन्ना ह्या सरकारान आमचे तेंचेर एक्शन घेवचें सारकें पळोवन पॉल्युटेड कितें जालें म्हणटकीर आनी आमकां रिलीफ दिवचें। तुमचे भुरगे बंद ना जातात सारकी थंडी सारकी खोकली येता आनी खूबच त्रास हे सगळे वाटेन त्रास जाता आरोग्या वाटेन जे पॉल्युटेड जाता ते प्रमाणे। तुमची झाडी बी बरी आसा हांगा? ना आमची घरा छप्पराचेर पळया आमची म्हारा झाडां सगळीं काळी जाला। कोणूय तुमी मनशान तुमी चेक करूंक जाता पयल्या कळटा तुमकां कितें जालां। गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक राउत।